दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव बहिणीनो, राजेश आणि दिनेश ते दोग जण भाऊ हांगा आयिल्ले मोगाच्यानो आनी तांकां मस्त बेजार कित्याक म्हळ्यार बापलो उलयना. आतां बापल्यांनी केस घाल्या, एक 8 सेंट्स जाग्याक केस घाल्या म्हणून. हांचे कडेन 4.5 एकर जागो आसा, तांचे कडेन 5-6 एकर जागो आसा. हांचे कडेन 4.5 बाबां मदें वांटे जाल्ले. हांचो बापूय सरलो, कॅन्सर जावन सरलो आनी त्या वेळा हे दोग जाण भुरगे मिनेत काडून तो जागो बारी ताणें अभिवृद्धी केला. तांच्या 6 एकरांच्या परस उत्पत्ती आमच्या 4.5 एकरांचेर मेळटे तांकां बरो उत्पत्ती केलो, दोगी जाण भाव. आनी तशें आसतना दोगी जाण आयिल्ले, राजेश आनी दिनेश हांगा आयिल्ले आनी येवन तांणी आमचे कडेन सांगलें तांणी केस घाल्या, ते उलयनात म्हणून. देखून आमी ताका विचारलें ताका, तुका ती केस फाटीं काडचे गी या तुमचो संबंध बरो करचे गी म्हणून. संबंध बरो करप फादर, 8 जागो गेल्यार वणी आमचे मदें संबंध बरो जायचे म्हणून, आमचे मदें राजी जायचे म्हणून. राजीक आनी समस्ये परिहार करूंक कितें व्यत्यास? इंग्लिशांत रेकन्सिलिएशन आनी रेजोल्युशन म्हणटा आमी. रेकन्सिलिएशन म्हळ्यार राजी जावचें, रेजोल्युशन म्हण सांगल्यार संबंध परिहार करचो, संबंध परिहार करचो. सावय हांगा रेकन्सिलिएशन राजी जावचें म्हळ्यार संबंध घट करचो, मोडुलो संबंध परतून बांदून हाडचो. आनी रेजोल्युशन म्हळ्यार थोडे इश्यूज, थोडे विशयी सारके करून हाडूचे. हांव तुजे कडेन उलयतल्या वडणी संबंध पाड जाल्यार वडणी आमचे मदले कलेगी समस्या ते परिहार करून सोडचे. ते देखून खंयचे जाय गी म्हूण सांगलें. तो म्हणलो काडले वडले म्हाका रेकन्सिलिएशन जाय म्हणून. रेकन्सिलिएशन म्हळ्यार म्हाका राजी जायचे म्हणून. देखून संबंध गरजेचो म्हणून. देखून आमी उठोवन हांवें पाद्रावान तो गोंयकी पटलून धरलें. दोगी एकच म्हणाले आमकां संबंध गरजेचो. तो जागो 8 सेंट ते काडून दिता म्हणून. मागीर कित्याक तांणी 8 सेंट्साक तो 8 सेंट्स काल हडलेंत, 8 सेंट्स काल येदू सांगा ताणें ल्हानच्यो 5 सेंट्स 8 सेंट्स काल्याक. कित्याक म्हळ्यार फादर म्हज्या बापायन पयल्यांत आमकां घर बांदिचें म्हणून वयर एक 500 रूख लायिल्ले, सवल्याचे रूख 30 वर्सां पयले, 30-40 वर्सां जालीं ताका त्या रुखांक. आनी हे रूख पळया केदे मोठे फोटो दाखयली हाचेर त्यो तांणी मोबायलाचेर. येदे मोठे सवल्याचे रूख, 3 सवल्याचे रूख आसात आनी एक व्हडलो पणसाचो रूख आहा. आनी वयले रूखा तर तांणी घर बांदला, नवें घर बांदलां बाबावानी. बापाय आसतनांत व्हडल्या भावाच्या काजाराक, राजेशाच्या काजाराक तांणी घर बांदलां तेंत काडून. आनी आतां तें घरांनी पुरो आपूरबायेचें घर बांदलां आनी तांच्या घरांत ते आसात आनी संतोशान आहात. आतां आनी घर बांदूंक धरलां, तांचे कडेन रूख नात. तांकां दूरदृश्टी नातली, मुखार दीस येतलो घर बांदिचें पडटलें, त्या वेळार आमी रूख लायचे म्हणून 30 वर्सां 40 वर्सां पयलीं हाच्या बापायन लायल्ले बरी तांणी लावनात. हांच्या जाग्यार आहात आनी वो जागो सोकन तांच्या जाग्यार घे एक वय मात्र. ती वय कणिचीन घालया म्हणून हांचेर केस घालना. ती जागो हे 3 रूख आनी तो 3 सवल्याचे रूख व्हडले व्हडले, एक तिके बारीक 2 मोठे मोठे रूख, कांय कितल्या लाखांची वस्तू ती. आनी एक पणसा रूख व्हडलो मोठो पणसा रूख. हे तितले जाय म्हणून बागलां करून दारवंत करूंक 2 रूख 3 सगळ्या घराचें मोप मेळटा म्हणून तांणी केस घालून जागो हे रुखां खातीर जागो भितर घालया म्हणून. देखून हे तांच्या घरा गेले आनी हांगा थावन गेल्ले ते घरा गेले आनी ताचे कडेन उलोवंक बसले. बापो ती रूख जाल्यार तिनी खातर व्हड जाय जाल्यार 8 सेंट जागोय काणे तूं, आमकां कांय तोंदरे ना, तुवें काणयत, पूण आमकां ताच्याक पयलें तुजो संबंध जायचें म्हणून. आमी मोगान आसाचे. आमकां बापयन आमचो बापाय सरला, बापाय सरकोत तूं तुका पळयतना म्हज्या बापायक पळयल्यार बरी जाता. देखून संबंध घट करीचे आमचो म्हणून. संबंध आमकां संबंध जाय. मरता म्हणसरी तुवें आमचे कडेन मोगान आसा बास्ती, आमीन तुका रूख खातर दिता. आनी तुवें आमचेर केस घाली जाल्यार म्हज्या बायलेचो भाऊ आनी ताचे ते कोर्टींत आहात व्हडले व्हडले जजांची वळख आहा. आनी हे आमचो सारको आमचो जागो देखून तुका कांय मेळना. आनी आमी हटा धरल्या जाल्यार तुका गोत्ता आसा तुमकां कितले तुमी पयशे खर्चीचे. ह्या रुखाक कांय तुमी एक 10 लाखांचे मोपाचे अंदाज घाल्या जाल्यार तुमकां ते केजींत 10 आनी तुमी 10 लाख तें घालीचे, परतून 10 लाखांचे तुमी मोप तुमी मिलांत हाडचे पडात.
अडीचे पडात देखून तुका रूख जाय घर बांदूंक म्हज्या बापायच्या लेखार दिता, म्हज्या बापायच्या स्थान बाप येना आनी ताच्या स्थानार तूं आसाय देखून हे सगळे रूख हांव तुका दिता, खंयचो जाल्यार कातर वच. पूण हांवें हांगा येयलां, एक पणसा रूख, एक सावल्याचो रूख इगर्जेक दिता म्हूण. आनी एक आमची इगर्ज न्ही दुसरे फिरगत बांदता, तो पाद्रा आमगेर आयिल्लो आनी म्हाका इल्ली कुमक म्हणलो कां जाय म्हळ्यार रूख म्हणे आसात गे म्हणून. तर हांवें ताका बसयला हे 2 रूख दिता म्हणून. हांव देखून ते 2 रूख ताका दिता, हे 2 व्हडले रूख तूं खाणे म्हणून. ताच्या दोळ्यांत दुकान गळगळ्ळी. इतली वर्सां हांव तांणी हगे राग आनी प्रदोश बेश्टांचें काळीज पळय. आमकां संबंद जाय बाप्पो म्हणाले. हांव तुज्या घरा केदाळ येवंक म्हाका परमिशन दिजें तुवें आनी तुजे कडेन उलोवंक. आनी आमच्या खंयच्या फंक्शनाक तुवें येचें, तुज्या खंयच्या कश्टांक तुवें आमकां पावचें, आमच्या कश्टांक तुवें पावचें, तुज्या कश्टांक आमी आसाव म्हणून. ताका ते एक जण पुतात एकलो तो पिवून येसो मागीर दुसरें जाल्यार तितल्यांचे बरी जबाबदारेचें न्ही. पूण हल्याक मेळटा सकडी सांगाता म्हणून केस घाल्यात. पूण हे गेले आज हांव तुका जाय जाल्यार आमचेच जण मनीस आसात, हांव कातरून तुका रूख जाल्यार दिता, नाजाल्यार तुन येवन तुज्या मेस्तान कले मोपाचें मेळ धाड, तुन कातरून व्हर, केदाळ जाल्यार कातरून व्हर, केस फाटींग काड, आमकां तुजो संबंद जाय म्हणून. तो रडलो, हांकां पटलून धरलें, बेसांव दिलें, धाडलें. मुखाचे न्हू ह्या राजेशाक आनी ह्या दिनेशाक हांकां दोगां बाबावांक हे उरल्यां बरी तिगी ह्या तिगे वेगळे म्हूण आमकां भोगता. तर तांचे ते बरो गूण खरें देणें तांचे ते आसले बरे अशें उलोवंक पावले ते. आमकां संबंद जाय, मुख्य संबंद. समस्या पर्यार मात न्ही. 2 रूख दिल्ले परतून तांचे मदें आमचे मदें जगणें तशेंच उरता. तें नाका आमकां राज्य जायचें म्हणून. देखून आका म्हणटात देवाची जानवाय ही कोणें दिवची, ही पवित्र आत्म्यान दिवची. आका म्हणटात पवित्र आत्म्याची देणी म्हणून. एक पयिल्लें देणें जावन आसा, पवित्र आत्मा आमकां देवाची देणी दिता. आमकां ही देणी दितात. कित्याक दितात म्हळ्यार मोगाच्या न्हू ती देवान दिवची देणी पवित्र आत्म्यान 7 देणी आमकां दिता. कित्याक दिता? देवाची खुशी, देवाची मांडावळ आमकां, देवाचें प्लॅन आमकां कित्याक म्हज्या जिणेक तुमच्या जिणेक देवाची खुशी केले, देवाची मांडावळ केली ती आमकां जारी करूंक, देवाची खुशी करूंक. आमी देवाची खुशी करची कशी म्हूण विचारता आमी, कशी करची की म्हूण. ती खुशी आमी जाणा जावं देवाची खुशी म्हाका कितें, हांवें कितें करचें म्हणली देवाची खुशी. ही खुशी देवाची खुशी जाणा जावंक देवाक म्हाका एकल्याक एक प्लॅन दिला. म्हज्या जिणे मांडावळा हांवें अशें शिकायचें, अशें वर्तायचें, अहलेलें काम करचें, अहलेली सेवा करचें, अहलेलें मिसांव करचें म्हणलें देवाचें आसा. आनी माणें ताच्या सर्गाचें मेठ हांवें सडाचें म्हणून. ती देवाची प्लॅन आसा म्हाका. आनी एकल्या धाकटेर जायचें, ताणें सेवा करचें, पिडा गूण करचें म्हणून. आनी एका पद्राबाक कावन्सिलर जायचें, ताणें लोकांची आत्मसलाह दिवचे, लोकांची ताणें मतीची पिडा, टेन्शन, भें भिरांत, भितरली पिडा आनी असली पुरा भें भिरांत, खावजनी, राग, हट्ट, जिद्द असलें पुरा ताचें तावन काडून ताका बरी जिणी जिवंक कृपा दिवचे. ताणें आत्मसलाहदार म्हळ्यार कावन्सिलींग करचें म्हणून तें काम आमी करता आसा. एकल्यान एक देणें देवान दिलां. देखून आमकां कलीं देणी दिल्या कशीं कळची, म्हाका कलें दिलां पवित्र आत्मा दाखयता. देखून आमकां ताणें 7 देणी दिल्यांत आमची जिणी शेवटाक पावोवंक आनी म्हजी जिणी सुफळ करूंक, म्हजी जिणेचें मांडावळ सोदून काडूंक ताणें 7 पवित्र आत्म्याची देणी दिल्यांत. येवच्या आयतारा फाल्यां परवां आमी आयतारा आमी पेंटेकॉस्ट आचारान करता. हें पेंटेकॉस्ता दिसा पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्लो देणें. पवित्र आत्मा पयसभेचें देवण आयिल्लो आनी पयसभा घडुल्लो दीस वो, पयसाचो आरंभ जाल्लो दीस. आपोसलांचेर मरयेचेर देवण आयलो पवित्र आत्मा. आनी तांकां वाऱ्याचो व्हडलो आवाज आयकलो. तांकां पवित्र आत्मा येताना वाऱ्याचो आवाज आयकलो. ती सांगाता एकठांय जाल्लीं, सांगाता मेळ्ळीं. जेजूच्या मरणा नंतर ती विंगड जाल्लीं. परतून नवी रचना करूंक तांकां, पवित्र आत्मा देवण आयलो. तांकां एक करूंक एक केलें तांकां देव. आनी तांचेर पवित्र आत्मा आयल्या वेळार ती एक जालीं. पवित्र आत्मा एक करता, कुटाम एक करता आनी सगळें. देखून हली जाणवाय आमकां पयिल्लें देणें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें. पयलें देणें जावन आसा जाणवाय. ती जाणवाय आसाचें आमचे थंय ती जाणवाय आसूंक, तो ती देवाची जाणवाय आसल्यार पवित्र आत्मा ही आमची मोत उजवाडायता. हें गी तें गी म्हणून. थोडे फावटी आमी इल्लेशे पयशे देवान दिल्ले आसात. आमी त्या हाका ती पॉलिसी ही पॉलिसी तांतू घालूंक पळयता, मागीर कांयच ना. देवान दिल्ले 40 लाख तांणी भायर वचून घडोवन आनी रायल्ले 40 लाख. या इतलो पयसो मेळटा, एक भांगराचो बॉक्स येता म्हणून चिंतून तांतून घालन आतां भांगराचो बॉक्स येना.
आतां जियोवची गत येना. तेदर तसल्या त्या वखता आमकां देव एक निर्धार करून आमचें मोत उजवाडायता. कसलें ही जाणवायेचें देणें आसल्यार आमच्या लागीं इल्लेशे पयशे आहात, एक मनीस कश्टान वळबळटा पळयता, आमकां वगेत रावंक जायना, आमी ताका इल्ली कुमो करूंक घेता. कित्याक म्हळ्यार देव आमचें मोत उजवाडायता, आमचें तें देव बिरमतीचें देणें दिता आनी आमचें मोत तांकां कुमो करूंक घेता. असले बरी निर्धार आमी खणयता. ओलो निर्धार करून ताका म्हणटा आमी जानवाय म्हणून. जानवाय मोगाच्यान अहली जानवाय आमकां हर एकल्यांक ही देव दिता. हर एकल्यांक ही पवित्र आत्मो आमची मोत उजवाडायता. आनी क्रिस्ताच्या जिणे विशीं जानवाय म्हळ्यार कितें, क्रिस्तांव जिणे विशीं, आमची क्रिस्ती जिणी ह्या जिणे विशीं सारको निर्धार घेवंक हें देणें आमकां उपकारता. जानवाय आसल्यार हांव क्रिस्तांव जावन कितें करीत, कितें करूं नजो म्हणून जानवाय जावन ती जानवाय म्हाका दिता. देखून ही म्हाका सोमाक कळिल्लें, हांव हें जानवाय म्हळ्यार कितें म्हाका समजून येनासली. एका घरा गेल्या वेळार म्हाका समजून मेळ्ळी मोगाच्यान ती उलयताना. देखून आवय म्हणाली फादर आमी हें नवें घर बांदलां आनी म्हणून तेदरान तांची एक मावशी आली, शेजारची म्हणी ती आयली. मावशी म्हणाली, पळया फादर आनी येदोडलें घर बांदलां, येदोडलें खार आसा, पूण हांच्या घरा समाधान ना. आनी देखून त्या क्षणांत थंय आसलो एकलो तिचो मालगुडो पूत आयलो आनी म्हणालो, फादर हेंत उतार म्हाका आयकूंक मेळटा, तुमी आं देखून तुमच्या मुखार उलयता. ह्या घरांत समाधान, घर आमकां संतोश दिता गे, घर आमकां संतोश हॅपिनेस दिता गे. ती म्हणाली येदोडलें घर बांदलां, येदोडलें खार आहा, इल्लो दुडवाणी जालो थोट आहा, पूण हांकां ही हॅप्पी नात म्हणाली ती शेजारची मावशी. देखून हो म्हणालो फादर घरांत हॅपिनेस दिवंक जाता गे फादर, घराक कॅपॅसिटी आहा गे दिवची, थांक आहा गे आमकां हॅपिनेस दिता गे. व्हडलें कार कण्यान ताका हॅपिनेस दिता गे, आमकां हॅप्पी जाता गे, संतोशान आसता गे. कारांत ना, दुडवांत ना, हॅपिनेस आमचें कारांत ना, दुडवांत ना न्ही गे फादर. तें न्ही, घराक केलें म्हळ्यार घराक वापरून यूज करून युटिलिटी म्हणटा आमी, तें मात्र तें मोल आसचें ताका. रावंक मात जाता घरांत हॅप्पी जावना. खंयच्या घरांत, ल्हानशा घरांत गुडचुलांत थोडीं भुरग्यां संतोशान तें कुटाम आसोन आसता, तर हॅपिनेस व्हडल्या घरांत जालें जाल्यार तांणी रडोन मोरा जालें ना. घरांत घराचें मोल हॅपिनेस दिवची थांक ताका ना. घरची थांक ताका पावस येताना व्हडल्या रुमांनी एकल्यान न्हिदो मात्र ताची थांक तितलें मात ताची कॅपॅसिटी, ताची थांक तितलीच. ताका आमकां हॅपिनेस दिवची थांक ताच्या घरा कडेन ना. व्हडलें कार काडून दी, ल्हान कार जावन दी, व्हडलें कार ताचे व्हडलें, तें हॅपिनेस दिना. ताका खालें तुका वापरूंक हांगा तावन थंय वचोंक, सलीसायन वचोन येवंक, तुका इस्कळ तारण वचोन येवंक कार तें. ताका हॅपिनेस दिवची कॅपॅसिटी ताका ना. देखून हॅपिनेस तातूंत ना. देखून ही समजणी आमकां घरांत दुडवांत आमचें हॅपिनेस ना. हॅपिनेस हांवें विंचून काडीचें, तें देवातावन मेळचें देणें विंचून काडीचें हांवें. देखून मोगाच्यान येहली जानवाय आतां आयज कळ्ळें ह्या चरख्या जानवाय आहा म्हणून. चरख्या जानवाय आसा म्हाका कळ्ळें. लॉरेन्साक बरी जानवाय आसा म्हणून. ताच्या मागीर तो आमकां मोगासो जालो. आमी घरा गेल्यार तर ताच्या लॉरेन्साच्या घरा येता हांव ताच्या घरा आनी ताच्या घरा सड्डिल्लो वेळ ताचेर उलोवन करशीत हांव. ताका जानवाय आसा, देवान दिल्ली जानवाय आसा, पळयतात तांचें देणें आसा म्हूण आमी सांगलें ताका ताय दीस. देखून आमी त्या क्रिस्तांव जिणे विशीं कसलो निर्धार करचें, खंयच्या दृश्टीन आमी वस्तू पळयचे म्हणून त्या तीर्थाच्या पळयतात तांचें देणें. हें देणें आशिल्ल्यांक सगळ्यो संगती अर्थ करूंक जाता. कसले परिस्थितीन कसल्यो संगती पुरो अर्थ करूंक जाता. आनी सत ताणें आयकलां सत तांकां सत आसलें तेन्ना तें वळखूंक, सत आसा तातूंत वळखूंक कळटा. तें जानवायचें देणें जाल्यार खंयचें सत न्ही वळखूंचें देणें मेळटा तांकां. सत वळखतात. हे देणें आशिल्ले व्यक्ती सत समजून घेतात आनी ते वापरून आपल्या समस्यांक देवोत पर्याय करतात. देवोत पर्याय. आतां आमकां देवोत पर्याय म्हळ्यार खालें आमकां एक कार जायचे. चड रीण काडून तांकां प्रमोस करून तांचे पयशे काडून फाटीं दिनासतना ती देवोत पर्याय न्ही तो. आमकां एक कार काडचें, देखून आमी लोनार करता कश्ट काडून येता, वाट सोदता एक कश्ट काडून देवोत पर्याय सोदून काडटा. देखून आमी त्या थंय पर्याय काडूंक आमकां समस्या येताना खोल हांवें वाट सोदिचें गे म्हणून देवोत वाट सोदूंक ही जानवाय कुमो करता आमकां. देखून देवाची जानवाय आमकां मस्त गरजेची. देखून पळयतात माड्या फाल्यां प्रत्येक तरान मागीर आमी पेंतेकोस्त जाता ती जानवाय म्हाका दी, पळयतात जाणवाय दी म्हणून, जानवाय म्हाका दी म्हणून.
मागया मगाच्यानो जानवाय आसल्यार मगाच्यानो ही करणी केल्यार वो निर्धार हांवें घेतल्यार ते म्हाका खंय व्हरून पायता कसले कसनर्स म्हाका बगूं मेळटा ते म्हाका कळीत जाता. देखून आमी पळयता एक ओलो निर्धार हांवें काणयलो पळया ताणें त्या भुरग्यांनी निर्धार करून काणयलो. देखून ताणें निर्धार केलो रूख ताका जाय जाल्यार दिवचे पूण संबंद दवरून काडोवचो म्हूण कोलो निर्धार काणयलो. हो निर्धार काणयल्यार आमकां तांचो संबंद बरो लागता आनी तांचो संबंद उरता आनी आमी तांचे कडेन मोगान आशेत. कित्याक आमकां म्हाका दुस्मानकाय नाका म्हूण कोलो निर्धार काडून तो निर्धार आमकां सदांच तांकांय संतोश दिता आमकांय संतोश दिता. बाप्पू कडेन बापायच्या जाग्यार ताका पळोवंक आमकां भाग मेळटा म्हणून आनी निर्धार कर काणयलो. थोडे फावटी आमी निर्धार करून काणयता मलगड्यांक जावन आमी पयस रावता मलगड्यांत जावन आवय बापायन जावन पयस रावता आनी थोडे फावटी आमी रीण काडटा मस्तू रीण काडून निर्धार करून काणयता खर्च करता रिणार पडटा आले समाधान वगडयता. देखून निर्धार काडूंक पाहिजे. हो निर्धार काणयलो जाल्यार व्हडलें घर बांदलें रीण काडून सगळ्यांचें रीण काडून घर बांदलें आतां फारीक करूंक जायना आनी सगळ्यांक आमी मोस केल्या बरी जालो. थोडे फावटी मलगडी आसात तांकां पळोवंक कोणी आमी कांय आदार दिना थोडी भुरग्यांत इस्काल शिकोवन तांकां इल्लें मार्गदर्शन दिवन बरें वयर हाडूंक निर्धार काणयना. देखून जाणवाय पळयतात देण्या पयलें देणें जाणवाय ती जाणवाय आसल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार ती जाणवाय आसा जाल्यार आमी बरो निर्धार काणयता. तो निर्धार व्हरून खंय व्हरून पायता म्हाका असलो निर्धार काणयल्यार म्हाका जैताक व्हरून पायता. असलो निर्धार काणयल्यार म्हाका सोलवणी हाडून येता. देखून कस नश्ट बगूंक म्हाका कशें गी म्हूण कळी जाता. असलो निर्धार काणून हांवें इल्ले कश्ट आहात तांकांची साखरी केल्यार म्हाका कश्ट जाल्यार हांव निर्धार काणटा कश्ट बगूंक कश्ट सोसूंक म्हाका देव पळयतात म्हूण कळीत करता. हें देणें जाय कश्टा वेळी आनी अनिश्चित आतां आपलें क्लियर ना निश्चित ना अनिश्चित एक निश्चित ना एक करेक्ट म्हूण सांगूंक जायना. आज कितें फाल्यां कितें कोरोना खंय रावत वखद मेळत कितें आमकां सांगूंक जायना. हें देणें जाय कश्टा वेळी आमकां हें देणें जाय अनिश्चित जाल्ल्या वेळी हें देणें आमकां जाय. देखून मुणयांचो ग्रंथ सांगता अध्याय 2:6 सांगता देव जाणवाय दिता ती कुशेन सोदतेल्यांक. म्हाका खुशी आसा आशेन ती कुशेन आशेन सोदतेल्यांक देवा लागीं मागण्या सोदल्यार ही जाणवाय म्हाका मेळटा. ही जाणवाय खंय थावन येता मनशां थावन जायना ताका पळोवन हाका पळोवन शिकोवंक जायना. ती देवान दिवची देवाडे मागणें कर देवाक पळयतात म्हज्या काळजांत दवरल्या वेळार पळयतात म्हज्या काळजांत रावल्ल्या वेळार इनड्वेलिंग म्हणटा आमी इनड्वेलिंग म्हळ्यार म्हज्या काळजांत ताणें आसरो घेतिल्ल्या वेळार म्हज्या काळजांत पळयतात रास करतना ही जाणवाय ताचें देणें म्हाका मेळटा. आनी एक दुसरें देणें जावन आसा मोगाच्यान दुसरें देणें जावन येता अर्थ करचें अंडरस्टँडींग करचें समजोवचें अर्थ करचें देणें. हें देणें आसल्यार मोगाच्यान काथोलीक पयस साब्या शिकोवची हरी एक बावडटाची सतां पयस साब आमकां कितें शिकयता ती हरी एक सतां म्हाका अर्थ करूंक ती समजोवंक भारी सुलाभ जातात. हरी एक सतां म्हाका समजातात. पाप सायबान शिकोवची हरी एक सतां म्हाका समजातात. देवाचें उतार शिकचें तें अर्थ करचें देणें म्हाका लाभता तें देवाचें उतार शिकचें. थोडे बायबल वाचता कांय अर्थ जायना पूण हें अंडरस्टँडिंगाचें देणें अर्थ करचें देणें पळयतात म्हाका दिलां जाल्यार एकच फावटी वाचतना तें अर्थ जाता. म्हज्या सांगात एकलो ब्रदर आसलो शिकतना म्हजो सांगाती आसलो ताका एक वाचल्या क्षण बायबल तो फुडां सुटतालो आनी आमकां येवन सांगतालो ही सर आमी येते ताचे दिसाचें अशें बेड्यान जायतें आसा पूण वावराडी थोडेशें खंयच्या वांजेलांत आमकां मेळटा खंयच्याय चॅप्टरान मेळटा खंयचो अध्याय म्हळ्यार तो सांगतालो आनी तो अर्थ आनी पुरो सांगतालो. तो तितलें देणें ताका आसलें पळयतात म्हजें देणें ताका समजणीचें देणें आसलें. देखून देवाच्या जानवायचेर बार घाल म्हूण सांगता. तुज्या बुदवंतकायेचेर न्ही मोगाच्यान कश्ट येतना निर्धार काणयतना आतां सैरीकी सोदतना घर बांदतना आमच्या बुदवंतकायेचेर न्ही बगार देवाच्या जानवायेचेर बार घाल म्हूण सांगता. देवाचे सन मुनयांच्या ग्रंथांत 3 अध्याय 5 श्लोक 3:5 सांगता हें देणें तुका बुदवंतकायेचें देणें देवा तुका देवाचेर बार घाल तूं म्हणून देवाचेर बार घाल आनी देवाच्या जानवायेचेर तूं बार घाल. आमच्या संवसारीक संस्कृती दिवचें कन्फ्युजन उस्पट गोंदळ हाडटा. संवसारीक संस्कृती आतां आमची संस्कृती आमचें कल्चर पळया आनी तूं मोबायलार कळोवन येता तें कणया हें कणया तें हें दस्तान करा तशें करा हें बरें तें बरें म्हणून पियोन हें पाड न्ही पियोन हर एक बरें सगळें बरें म्हणून पुरा करूंक गेल्यार आमचें जिवान पिड्ड्यार जाता.
हर एका खाणा जेवणान तें घालना आसा तें पुरा बरें म्हणून आनी तें खाण केल्ल्या वरवीं लिव्हर पाड जाल्ल्या वरवीं लिव्हर गरजेचें लिव्हर पाड जाल्ल्या वरवीं कॅन्सर येता डॉक्टरान सांगताना अजाप जालें मूळ कारण आमचें लिव्हर पाड जावचें म्हणून आनी मस्तू जाणांक गोडशें खावन आनी पुराय लिव्हर पाड जाता डॉक्टर म्हणालो मस्तू जाणां स्त्रियांक तो म्हणालो मस्तू जाणां स्त्रियांक कॅन्सर आयलें लिव्हराच्या वरवीं तें म्हणून मागीर सोदून काडटा लिव्हराक आमी वखद दिल्ल्या वरवीं कॅन्सर गूण जालें म्हणालो ही ताची उतरां आयकतना आमकां एकच पटी उजवाड मती पडलो अंडरस्टँडिंगाचें देणें ताचें देखून संवसारीचें ह्या संवसारी संस्कृती आमकां कन्फ्युजन करता तें खंय जेगी हें खंय जेगी तशेंगी अशेंगी तें पेजेगी हें पेजे पयशे तांतू घालचे हातूंत घालचे आनी बिटकॉयन आनी खाले म्हणून आनी पुरा तांतू घालूंक संवसाराचे घुसपोड गोंदळ विशीं येताना आमी जागृत करता आमकां ही समजणी आसल्यार अंडरस्टँडिंग जाल्यार आमकां जागृत करता देवाचो संदेश सारक्या रितीन अर्थ करूंक आनी तो जियोवंक आमकां देवाचे उतार जियोवंक समजणी हें देणें आमकां कुमो करता समजणेचें देणें आमकां हेल्प करता मोस्ट हेल्प करता देखून आमी जेजू कडेन परवां पेंटकोस्ता दीस प्रत्येक तरान हांवें मागचें म्हाका समजणेचें देणें दी व्हंकलेन मागचें म्हज्या न्हवऱ्याक समजोवन काडून म्हाका देणें दी देवाची सतां एका लग्नाचो सॅक्रामेंट म्हाका समजोवंक देणें दी म्हाका राजी करचो तो स्पिरीट म्हाका दी हे समजणेचें देणें दी हेरांचें कश्ट समजोवंक म्हणून देव सारक्या रितीन अर्थ करून जियोवंक देवाचो संदेश सारक्या रितीन अर्थ करून जियोवंक म्हाका कृपा दी म्हणून देवा कडेन मागोवंक हें देणें गूंड समजणी देवाच्या सताच्या विशीं ही समजणी म्हाका दिता देवाची सतां थोडी ताच्या सता वरवीं चल्ल्यार आमी सूर्य पळय तो पुर्वादल येवन पश्चिमांत बुडटा ना हांव एक दीस पश्चिमांत हांव येता म्हण येना तो देवाच्या मांडावळे प्रमाणें येता देखून जेजू देवा मांडावळे प्रमाणेंत जियोवंक आमकां हें देणें दुसऱ्यान देणें अंडरस्टँडिंगाचें अर्थ करून जमणें आमकां कुमो करता देवाचें हें पवित्रात्म्यान दिल्लें देणें तिसरें देणें जावन आसा गूड कावन्सील म्हणटा आमी गूड कावन्सील म्हळ्यार आत्मीक सल्हा दिता तो मार्गदर्शन दिता सारकी मार्गदर्शन म्हळ्यार गूड कावन्सील म्हळ्यार जडटीकेचें देणें एक विशय येयलो करेक्ट निर्धार करचो करेक्ट झडटी करचें देणें जजमेंट म्हणटा आमी सारकी झडटी करचें देणें कितें बरें कितें वायट आनी तूं खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणल्यार कूडलें कळटा वीच इज गूड आनी वीच इज इवल गूड एंड इवल म्हाका पुरो तक्षण कळटा निर्धार करूंक कळटा हें बरें म्हाका हें बरें न्हय म्हणून म्हाका कळटा एक निर्धार करूंक येताना देखून सारकें निर्धार करूंक सूख निर्धार करनाशें रावंक हें देणें गूड कावन्सील आत्मीक सल्हाचें देणें दुसरें जावन आसा जो आत्मीक सल्हाचें देणें हें म्हाका कितें करता म्हण सांगल्यार सारको निर्धार करून काडून वंदाणिके आसल्यार जाता वंदोन आसल्यार हें देणें आसल्यार सारको निर्धार करूंक जाता म्हाका सारको निर्धार देखून जिणेंत मस्त निर्धार करूंक आसात लग्नाच्या जिणेंत हांवें अशें करियेत की म्हणून देखून वो निर्धार आसल्यार आमी बिलकूल पटोवन पडना आतां मोगाच्यान दोग जाण इश्ट दोगी जाण बाबांचे पूत भायर गेले दोगी जाणांक काम करतले आनी दोगी जाण भायर गेले एकलो गेलो आयज हांवें 5वें वर्स बरें करून ताणें आयलो आनी बरें घर आनी पुरा बांदलें घर व्हंकल जालें तोट बरें जालें सगळें बरें करून काणयलें आनी एकल्याची बायली आयली हाचे सांगता ताची बायली आयली दोगां आयली ही संतोशान म्हज्या न्हवऱ्यान असो मस्त बरें केलें म्हूण आनी आतां इसोय न्हवरो ते गेला आनी एकल्याचोय न्हवरो गेला सांगतात गेल्ले ते आनी ताणें येदोळ सरी कांय केल्लें ना देखून हांव विचारलें ताचे तिचे कडेन तिच्या न्हवऱ्यान पुरो वचून केलें म्हजो न्हवरो कितें कांय करना फादर कितें जालां आतां काम देखून ताच्या सांगता कोणा पळय ताच्या सांगता कोणा तो वचून एक 500 जण इश्ट आहात ते सांगता रावल्या ताच्या सांगताना आनी ते हलेत तांणी घरा कांय धाडिनात ते अशेंच तांतू पयशे घालचे ते लायलोटाची जिणी फक्त लायलोटाची जी जिणी जिवन आसात तांचे सांगता वय मेळना हांगा घराचे कश्ट इतले कश्ट गेल्ल्या एक 3 म्हयने सांबाळ पयशांनी परत हाडले रीण फारीक केलें एक 3-4 म्हयने आतां हांवें 5 वर्सांत हांव येताना इल्ली वस्तू हाडटा हांगा इल्लें गमात करता घेता कांय येना हांगा ही पिवणें तें पिवणें ताची इश्ट तसले देखून ताका आत्मा सल्हा ताका पळयतना कळटा ताच्या वो एक आत्मा सल्हा ताचें देणें ताका ना अर्थ करून काडूचें देणें हें गूड कावन्सील ताका ना देखून कठीण निर्धार घेताना आमी थोडे फावटी कठीण निर्धार घेता हांव आनी थोडे फावटी काम करतना कठीण कश्टांचें काम करतना कठीण निर्धार काडयतना आमी देखून आमी पळय बरें अशें करियेत करून जोगी म्हणून कठीण निर्धार काडयतना आमकां हे देण्याचो मुख्य गरज आसा हे देणा पळय आतां बोगसूंक
ती बायल म्हणाली हांव ताका बक्षितां ताका म्हणाली. आतां ती हांगा हांव भायर गेली, हांगा रिना इल्लेशें देखून ती गेली, म्हज्या न्हवऱ्याक हांव बक्षितां म्हणाली, ती गेली भायर गेली. एवढें बक्षीचें देणें तिका खंय तें कश्टांचें तें हांव सोडून मस्त तांचो सोड आनी ये म्हळें. ना हांव सोडिना ताका, हांव काल करता म्हण हांव सोडी ताका डायवोर्स दिना म्हणाली. हांव भायर येता म्हणाली. ती गळोवन आनी तिणें घर बांदलें. ते घर बायलेक हांव खंय घ्या, पूण तिणें घर बांदून भुरग्यांक आवय ते आईच्या घरा रावल्या, वचून घर बांदलें हिणें आनी भुरग्यांक बरें शिकयता येता. थोडे फावट निर्धार करणे येता. ह्या निर्धारावर येवन तिका मस्त कश्ट आहा तें काम करून, कितली वरां काम करचें काय तिणें देखून कितली वरां कश्ट काडून ती काम करता. ओलो निर्धार करूंक तिका खंय मेळ्ळें, तिका आत्मा साला सारकी झडटी करचें देणें जजमेंटाचें. कठीण निर्धार घेतना, कश्टांचें काम करतना अनाथांक भुरग्यांक पोसचें. ती पळय तिच्या भुरग्यां मात न्ही, आनी एक दोगां अनाथ भुरग्यां आसात. अनाथ म्हण सांगल्यार कोणी ना तांकां, तांच्या कुटुंबांत कोण विसरलां तांकां गत आदार ना, अनाथ जाल्यान ती. त्या भुरग्यांक इत्त भायर तावन पयशे धाडटा, ती शिकतात हांच्यात घरा रावन शिकतात. देखून हेरांक आत्मीक सलाह दितना हें देणें आमकां रेगुलेट करता. कितें सांगायचें कितें सांगून चुकी म्हणल्यार आमच्या तोंडांत तें करेक्ट करून येवच्या बरी तें रेगुलेट करता. फॅन पळय चड गुवाजे की उणें गो चड घाल आमी चड घालता रेगुलेटरा. तशें हें गूड कावन्सल म्हळ्यार आमकां रेगुलेटर. आमचें थोंड, आमची जाणवाय, आमची बुदोवणकाय सगळें तें एडजस्ट करता, गुंडयता आनी कितें सांगायचें कितें उलोवंक जाय म्हणून रेगुलेट करता गूड कावन्सल. देखून हें आमकां मस्त कावन्सलरांक हें करता. हांवें कहली सलाह दिवन वचप. देखून हर एक उठल्यार सकाळीं आमी पळयतात कतार म्हणटा दीस आराम करच्या पयलें आनी हें देणें आमी मागून वता गूड कावन्सल. आत्मी सलाह दिवचें कृपा म्हाका दी म्हणून देखून हें देणें आमकां मस्त गरजेचें. हें रेगुलेट करता आनी आमी कितें सांगात हें देणें आसलो मनीस केदाळाय ताका एक तराची देवाची नियमां पाळूंक ताका मस्त कृपा मेळटा. मुखाच्यान हें आत्मीक सलाहाचें देणें मुनयांच्या ग्रंथांत 11 अध्याय 14 श्लोक. मुनयांचो ग्रंथ 11:14 सांगता खंय मार्गदर्शन दिता, खंय सलाह ना, खंय मार्गदर्शन दिनात, खंय कावन्सलिंग ना, खंय मार्गदर्शन आत्मीक सलाह ना, लोक नाश जाता, कुटुंबांत नाश जाता, कुटुंब नाश जाता म्हणून. खंय मलगडी सलाह दितात, मार्गदर्शन दितात, गायडन्स दितात, खंय कावन्सल आसा थंय जैत आसा म्हणून. खंय कावन्सलिंग ना, खंय मार्गदर्शन ना, सलाह ना, लोक नाश जाता. आनी खंय कावन्सलिंग आसा, एकामेका मार्गदर्शन अशें कर तशें करनाका म्हण सांगचे कडेन जैत आसा म्हणून. देखून मस्त कुटुंबां जिवाना वैयक्तीक जिवाना मस्त कुटुंबां नाश जाल्यांत सलाह नासतना चवथें देणें जावन आसा. पळयतात दिवचें चवथें देणें जावन आसा मोगाच्यान फॉर्टिट्यूड म्हणटा आमी. फॉर्टिट्यूड म्हळ्यार धैर्य, करेज, धैर्याचें देणें. धैर्य कोण दिता? पवित्र आत्मा दिता. आमी पळयता धैर्य सिस्टर मारिया राणी तिका ज्यूशी मारलें. ती दुबळ्यां खातीर रावल्ल्या वेळार तिणें लोकांचे पयशे ते घालन आनी सेल्फ हेल्प म्हणलो ग्रूप करून तांणी पयशे घालन उण्या मालाक वस्तू हाडून तांची अभिवृद्धी कुटुंबाची अभिवृद्धी जाताना ती बिजनस केल्ले मनीस थंय लोक हाडूंक वचना इंत वचून भायर तावन हाडून येतलीं, पेंटेक वचून हाडटलीं आनी हळड्यांत वांटून घेतलीं तांच्यात पयशे घालून. हें पळयताना आंगडी याद तांणी व्यापारिस्तान सांगाता मेळोन तिका ज्यूशी मारलें सिस्टर मारिया राणी. आनी तशेंच ऑस्कार रोमेरो आमी पळयता तो दुबळ्या लोकांची अन्याय अणीत तांचे वळवळे तांचे टॅक्स काडून दुबळ्यांक गत आदार ना, वकात ना, शिकाप ना, तांची दुबळीकाय पळोवन सरकार भितर रावल्या वेळार मी सांगतना ताका शूट केलें. ऑस्कार रोमेरोक ताचो ज्यूत ताणें दिलो. देखून मोगाच्या बाबयनीनो हें देणें फॉर्टिट्यूड म्हणल्यार धैर्य खंय स्वता खातीर रावचें, अणिती विरोध रावचें आनी स्वता खातीर झुजचें, सतत उलोवचें, सतान जियोवचें हें देणें म्हणटा आमी फॉर्टिट्यूड म्हणटा. धैर्य देवा पासत स्वता पासत उबें रावता. हें देणें आसलो मनीस स्वता खातीर उबें रावता. हे कोणी एकलो स्वता खातीर पक्ष रावता उलय तुमी आमी समजून घेवयेत ताका धैर्याचें देणें पळयतात दिलां, फॉर्टिट्यूड दिलां म्हणून. फॉर्टिट्यूड दिलां ताका वर्त्या मापान दिलां, आमकां इल्लें दिलां ताका कठीण तरान दिलां म्हणून आमी पातयेता. देखून तो उबो रावता ताच्या पक्षान स्वता पक्षान तो रावता. बरें वायट पळयता आनी सारकें आसलें विंचून काडयता ताच्या जिणेक आनी वायटा विरोध तो झुजता. कश्टा वेळी पिडयेंत सफरींग आयिल्ल्या वेळार पिडा सोसूंक थीर रावंक ताका पिडा आसतना ती सोसून थीर रावंक ताका हें देणें मेळटा. कितलींशीं आमी आस्पत्रेक वचून पळयता आमची मलगडी कॅन्सरांत की कठीण पिडयेंत ती सोंसतात आनी सांगणा चड्ड दूख आसा की म्हळ्यार दिसारल्यार मात वय म्हणटात नातल्यान वगय तोंडार
तोंडार सोत्तू हें तांकां फॉर्टिट्यूड म्हणलें धैर्याचें देण्या पिड्यंत धैर्यान थीर रावचें भोवमान आनी प्रतोशणी ती पिडा स्विकार करून थीर रावचें देणें थोडीं बाल मनशांत नो तांच्या पतीत हावन कुटुंबांत हावन कितले कस मेळटात त्या स्त्रियांक जाल्यार ते घट्ट रावतात कोणाकच सांगनात कस सोसून आसात थोडे दादले तांच्या बायलेच्या कुटुंबाची आनी हेर कुटुंबाची खले कश्ट दिता ताका बायले केल्यार खले कश्ट जाल्यार ते तोंडूक तेरना शेळये बरी मारूंगेच्या शेळे बरी वगेत रावतात हें पुरो तांकां खलें देण्या पळयतात दिल्लें फॉर्टिट्यूड म्हणटा आमी हें देणें आसा देखून हें देणें आमी मागोवन खाणेचें परवां पेस्ता दिसा सकाळीं उठल्या बरीत पयलें हें तुमकां ह्या 7 देण्यां भितर खंयच्यान तुमकां आशा येता तुमी 1-2 देणी मागोवन खाणया हर एक वर्स हांव एक हे मागून थोडी 7 मागोवन खाणोवची देखून कितें बरें कितें सारकें आसलें तें तो करता आनी ताच्या पक्षान तो रावता तेन्ना ताका मस्त आयकूंक मेळटा देखून पळयलें एका गुरकारामाक हांवें मिटिंगा वेळार पळयलें खोल आयकूंक मेळ्ळें तो स्वता खातीर रावलो त्या वाड्यान आमच्या थंय आनी एकलो बारी इन्फ्लुएन्शियल प्रभावी व्यक्ती आसलो ताचे कडेन पयशे आसले त्यो पुरो सांगता मेळोवन हाचेर आपावत जालो जाल्यार ताणें मागीर निमाणें सोंसूंक जायनासतना ताणें थंय थावन हांगा वाडत सोडणे थांबाय सरलो मागीर आमी ताका परत ताका रावयलो तशें देखून मोगाच्यान ताका मस्त आयकूंक मेळटा मस्त पटीन तिरस्कार मेळटा रिजेक्शन मेळटा कोणी ताचे कडेन उलयनातले ताका कशें रावंक जाता रिजेक्शन मेळटा ताका कोणी उलयनातले ताचे कडेन तो एका ल्हान कुटुंबान ना तें सत म्हूण तो रावलो ताणें तशें करून आनी तुमी आपावत घालतात म्हणून तो जागो तासोत म्हणून व्हडलो मनीस तो जागो उण्या मला भितर घालून पळयतालो आनी ताचेर आपावत घालन सगळो वाड्याचो लोक ताच्या फाटल्यान रावलो जाल्यार हो एकलो गुरकाराम ह्या मनशान 2-3 कुटुंबांनी तो तांकां बहिष्कार घाल म्हणल्यार आयकूंक मेळ्ळें तिरस्कार मेळ्ळें काजारांक आपयनात थोडे टीन वाट रावन ताका मार समेत मारले आनी थोड्यांक वस्कार मेरोग मरण मेळ्ळें सिस्टर जायराणीक मरण मेळ्ळें देखून मोगाच्यान रिजेक्शन मेळटा पूण तो धैर्यान रावता धैर्य ताका कठीण धैर्य देखून म्हणयांच्या ग्रंथांत 20:8 20 श्लोक सांगता धैर्यादीक बळादीक तूं जा कामान तुज्या कलीं कामां करतना धैर्यादीक जा बळादीक जा भियेनाका निराशी जायनाका देखून सोमी तुज्या सांगात आसा निराशी जायनाका डिसअपॉयंट जायनाका भियेनाका सोमी तुज्या सांगात आसा मोगाच्यान पळयतात म्हाजें 5वें देणें जावन आसा नॉलेज समजणी हें देणें आसल्यार मोगाच्यान एका व्यक्तीक अर्थ करचें एका व्यक्तीक ताका कसली संगती अर्थ करचें देणें मेळटा समजणी आसल्यार खंय विशय आयलो ताका अर्थ कळटा इतकी तो अर्थ करून खाणेता देवाची खुशी देवाची मांडवळ जिणी शेवट तो घडये भितर अर्थ करून खाणेता आनी तो अर्थ करता मात न्ही त्या प्रकार तो जी येता ताची जिणी त्या देवाच्या खुशे प्रमाणे मांडून हाडटा देखून हें देणें आमी सगळ्यांनी मागून खाणेचें नॉलेज समजणी देखून हें देणें मोगाच्यान हें जाणवा येता न्हू हें जाणवा येता तें अर्थ कर खाणेचें देखून जाणवा येता आनी हाका वेगळेंपण कालें नॉलेज आनी जाणवायक विजडम एंड नॉलेज हाचो फरक कलो व्यत्यास कलो वेगळेंपण कालें नॉलेज जावन आसा कालें म्हळ्यार तें एबिलिटी एक तांक नॉलेज हें जाणवाय एक तांक तुका सोदून काडची पूण नॉलेज म्हूण सांगल्यार नॉलेज विजडम म्हळ्यार एक तुका एबिलिटी एक तांक तुजें तें आसची ही करणी नॉलेज म्हळ्यार तुवें करचें शेवट जिवोवचो अर्थ करचो तो जिवोवचो तुज्या घालून त्या प्रमाणे जिवोवचें हें करचें कार्यान दाखोवचें नॉलेज म्हळ्यार कार्यान दाखोवचें एक समजता हें तशें करताय थंय तुका आसची तांक जिवोवंक आसची तांक हांगा तूं करून दाखयताय देखून मोगाच्यान म्हणयांच्या ग्रंथांत अध्याय 20:5 श्लोक सांगता समजणेन उलोवचें वोंट मोलादीक मोतयां प्रास वर्ते आनी तसले ते मेळचे पळोवंक मेळचे वोंट तसले वोंट मोलादीक मोतयां बरी तांचे वोंट नॉलेजन समजणेन उलोवचें वोंट अप्रूप पळोवंक मेळचें म्हणून कली उतरां देवाचें उतर सांगता अप्रूप वोंट तें मोतयां प्रास वर्ते म्हणून देखून तुजें वोंट म्हजें वोंट जाणवायन समजणेन बरयल्लें जावं दी त्या खातीर आमी पळयतात लागीं प्रत्येक तरण मागे आज पेंटकोस्ता दिसा हें देणें म्हजेर तूं पळयतात हे राव आनी हें देणें म्हाका दी म्हूण मोगाच्यान पळयतात दिवचें 6वें देणें जावन आसा तें देवोत जिनी पायटी म्हणटा आमी पायटी देवोत जिनी जिवोवचें पायटी म्हणटा देवाच्या मोगान बरोवन मागचें मोगाच्यान आमच्या गोंयांताक मेरीबाई येतेली आनी मेरीबाई आमकां झाड पळयलें तिचे दोळे मागीर दुखानी भरचे एक थोडे हांव त्या गोंयांताक गेल्लो मात्र ट्रान्सफर जावन गेल्लो ही मागण्यांत येतेली मेरीबाई येतेली आनी मागण्यांक येतेली
हांवें एक दीस तिच्या दोळ्यान दुकां पळयलीं. एक दीस हांवें एका गरजे खातीर मागोवन आसतना ती मिसा उपरांत बसून मागता. हांवें मीस जाल्ल्या उपरांत ते 15 मिनटां एका गरज आसली मागण्याची एका पिडेस्त मनशा मागोवंक. हांवें मागीर 15 मिनटां बसून मागणें करतालो त्या हाका गूण कर देवा बिरमत मनशा म्हणून. मग ही आसली तें आनी रडोवन दुकान गळ्ळी म्हाका दिसली. कशें पळयतना दुकान गळटात मागण्या वेळार सक्रामेंताच्या पेटे पळोवन ही रडता. दुकान गळटा तशें दुकान गळ्ळी हांवें पळयलें तिका. मागीर पुसली तिणें. मागीर हांवें आनी 3 दीस पळयतना परतून भायर येतना हांव भायर आहलो गार्डनाक काम करताली मागण्या जावन ब्रेकफास्ट जाली फादर म्हणाली ती गुलोबान मस्त गुलो फादर म्हणून पळोवंक आयली. तेन्ना तिच्या दोळ्यान दुकां आयिल्लीं म्हाका दिसली. दुकान पुसल्यां तशीं भिजल्यात दोळ्यांनी पुरा. देखून तिचे मेरी बाय दिसारलें मेरी बाय कली म्हण तुका गरज जाय कित्या फादर म्हणाली ना पोरी तुका हांवें दोळ्यान दुकान पळयलीं खाली पळयलीं आज पळयलें सगळं मस्त एक 15-20 दीस जावन पळयता तुज्या दोळ्यान दुकान खली गरजे खातीर कोणी भलायके खातीर मागताय गे तुज्या कुटुंबान कोणाक भुरग्यांक म्हण गित्यां जालां गे या तुका खले रिणार आसाय गे कली हांवें मागता तुज्यो ना फादर ना मुखाय म्हज्या खातीर मागोना म्हज्या कुटुंबा खातीर ना मग सेसा मरे ना फादर हांव सगळ्यां खातीर अशें मागता पूण देव कितलो काकुळटार कितलो बिरमतीचो सागोर फादर तो ताचो ज्योत ताणें म्हाका दिला बापाचो त्याग पळया फादर त्या पुता एकलो पूत म्हज्या पुताक काल जाल्यार म्हाका इतलें दुखता ताच्या पुताक कुर्सार मारूंक ताणें दान दिलो मरये मायन ताच्या पुताक समर्पीत केलो जेजू इतलो मोगाळ आमच्या वतीन ताणें जीव दिलो हें चिंतान म्हाका रडोवंक येता म्हूण देवाचो मोगाचो न्हू देवाच्या मोगान बरोवन मागचें देवाचें आमी येता ड्युटी खातीर थोडे फावटी आमी येता इगर्जेक आयतारा मिसाक येता आमी कायदो पाळूं हे ड्युटी म्हणल्यार बरी ही मनशां तशें न्ही तांकां आनी आमकां असो फरक तो आमी ड्युटी पाळीचे आयतारचो कायदो पाळीचे सोंत म्हूण बगी म्हूण सांबाळ भगवंत म्हूण सांबाळ देखून सोंत पाळोवंक येवचें आमी ड्युटी करूंक येवची पूण तीं देवाच्या मोगान येतात तीं देवाच्या मोगान मागण्या बसतात ती देवाच्या मोगान देवाची सेवा करतात हेरांची सेवा करतात ड्युटीनी अभ्यासा बलांनी व सजत मकानांतल्यान न्हीद पडना म्हणून न्ही रीत रिवाज पाळूंक न्ही देखून ते कायदो पाळूंक न्ही मोगाचें हें दाखयता देवा लागीं नीज रियल रिलेशनशीप नीज मोग आहा तांकां नीज मोग रियल रिलेशनशीप नीज संबंद देवा लागीं आलो दाखयता वो आमच्या मागण्यांत आसल्यार मात मागण्यान पावरफूल देखून आमकां पायटी जायचे देवा तुजीनी जायचे देखून तो संपूर्ण भार देवाचेर घालता तयली मनशां हें देणें कोणाक आसा पायटीचें देणें पळयतात दिल्लें हें देवाडे नीज मोगान मागणें करूं नीज संबंद दवरूंक देवा लागीं तो तें देणें आमकां पळयतात म्हूण दिता पायटी दिता देखून दिनपणी तवलो हें देणें कोणाच्या काळजांत ती दिनपणी देवा मोगान येतात देवाच्या मोगान ताच्या मुखार येतात देवा समोर तीं येतात आनी टायटासाच्या टायटासा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 तिता बरयल्लें पत्र अध्याय 1 श्लोक 2 सांगता ससन जिवीत देवान बसयल्लें तो आशे येता हें देणें कोणाक तो ससान जिनी मात ससान जिविताचेर दिश्ट दवरून ती म्हणल्यार म्हाका पुरो म्हण ह्या संवसारान जियेता देखून पायटी देणें तितलें मोगाचें वर्तें तें जावन आसा देखून 7वें निमाणें देणें पळयतात तेन्ना आमकां दिवचें जावन आसा फियर ऑफ गॉड देवाचें बें देवर भय ज्ञानादा मूला म्हणून देखून तें देणें तें देवाक हें देणें कोणाच्या काळजांत आसा तो देवाक मान दिता देवाक गौरव दिता आनी देवाचो इतलो व्हरतो मोग करता देवाचें बें कोणाचें आसा देवा दुखोवन उजो म्हणून देवाचें बें म्हळ्यार तो म्हाका मारता लगाड करता म्हणून न्ही ताका दुखोवन उजो म्हणून ताणें म्हाका इतलें बरें केल्लें आसतना ताच्या काळजाक हांवें दुखोवन उजो म्हणलें बें हांव खंय देवा दुखयता गे म्हज्या पत्की जिणे वरवीं म्हणून देखून देव कोण म्हूण तो जाणा जाता देव मोगाळ बाप ताका हांवें दुखोवन उजो म्हणलें बें ताका दुखयता म्हणलें बें देखून हर एका संतीनी ताका मानवचें ताका देवाक मानवचें करूंक तो आशेता हर एका दिसा उठोवन हर एक कामां करतना हर एका संबंदांत हर एका कामांत तो देवाक मानवचें तशें करूंक तो आशेता आनी तें करता देखून ताका मानवता तें करूंक मात्र ताची आशा देवाक मानवचें मात करूंक ताका आशा देवाक खंयचें मानवाना तो करिना मागीर देखून आमची आशा देव मात्र पूर्ण करता म्हणलें तो फाटी येता म्हज्या काळजांत आशा ही कोणा वरवीं पूर्ण करूंक जायना पयशा वरवीं व्हडलें घर केल्ल्या वरवीं व्हडलें कार आल्या वरवीं म्हज्या काळजाची आशा ताचेर पूर्ण करूंक जायना ती पूर्ण करचें देवान मात्र म्हणटा द्वितीय नियमाची अध्याय 6 20 आनी 4 श्लोक 6:24 सांगता आदलें बऱ्याक देखून आदलें बऱ्याक देवाचें बें देखून
आमच्या बऱ्याक देवाचें बें आसूं म्हणून. आमच्या बऱ्याक देवाचें बें आसल्यार बरें. आमच्या बऱ्याक कोण पळय देवा भियेता ते म्हजी जिणी बरी आसता. सताची, नितीची, मोगाची, उल्हासाची, संतोशाची, हॅपिनेसाची जिणी म्हजी जाता. देवाचें बें आल्यार वायट करूंक वचना. देखून म्हजी देव आमच्या बऱ्याक देवाचें बें बरें म्हणून. देखून देणी दिल्यांत कित्याक? ही देणी 7 देणी पळयतात दिल्यांत आमकां कित्याक दिता? कित्याक म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवंक. आमी जेजूक साक्ष दिवंक ही 7 देणी आमकां दिल्यांत. म्हाका दुसऱ्यांक जालें म्हूण सांगल्यार पळय साबा बांदून हाडूंक ही देणी दिल्यांत. पयल्यान जेजूक साक्ष दिवची आमी. दुसरें पळय साबा बांदून हाडूंक तुवें आनी हांवें वावरूंक पळयतात घट्ट बांदून हाडूंक ही देणी आसल्यार ही 7 देणी कोणा लागीं गी पळय साबा इतली बळादीक इतली पत्रां बरी जाता. देखून देवाची खुशी क्रिस्तांव कळीत करूंक. देवाची खुशी कितें गे म्हणून सगळी लोकांक कळीत करूंक देवाची खुशी केली, देवाची मांडावळ केली, देवाचें प्लॅन कितें म्हणून हेरांक कळीत करूंक ही 7 देणी आसल्यांक जाता. ही देणी वापरून आमी जेजू क्रिस्ता साक्ष दिया. ही 7 देणी वापरून आमी पयसा बांदून हाडया. ही 7 देणी वापरून देवाची खुशी आमी करया. आमेन. हालेलुया. दिव्यवाणी